कालेगावच्या ह्या ओव्हरब्रिजाच्या इनॉग्रेशन सोहळ्यात हॉटलिस्ट इनॉग्रेशन सोहळ्यात आमचे कडे खासले तल्ले आमचे मतदारसंघाचे आमदार त्यांच्या अध्यक्षतेखाली काल्यान 6 ते 5 वर रस्तो म्हाका तर दिसता हांव जावचे पयलीं चुकून हे रस्त्या लागून आनी ओव्हरब्रिजा लागून ट्राय करीत की आमी कालेकारांनी म्हाजे मेरेन तर एक 70-80 वर्सांचे प्रोविजन ओव्हरब्रिज जावचो आनी दोन्ही सायडी एप्रोच रोड जावचो हो सगळे कालेकारांचो एक ध्येय आशिल्लो तो आज आमच्या विजनरी लिडर भाऊ गणेश गांवकर यांची साथीन कंप्लीट जाता आणि आज तेजे सुंदरशें नामकरण जाता। तशेंच आमच्या गोंय डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्याही मोलाचो वांटो कित्याक आमच्या बीजेपीन हे येदी व्हडलें काम केल्लें आसा कितली तरी वर्सांचें आनी हो रस्तो जावचो अशें आमचे कालेकारांचें ध्येय आशिल्लें। त्याक लागून हांव पयले सुवातेर आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांची धन्यवाद म्हणटा। तशेंच आमचे विजनरी आमदार भाऊ गणेश गांवकर हांकांय मना काळजान काले वतींतल्यान सगळे कडेन धन्यवाद म्हणटा कित्याक हो रोड आमचो एप्रोच रोड इतलो गरजेचो आसलो ओव्हरब्रिज कालेगांवचे 2 वाठाराचे 2 भाग जायी पावसाक आमकां कित्येकशे तरी व्हिडिओ पयल्या गोंयच्या लोकांनी गाडयो व्हांवून असो ही सायडचे ते सायडी वचपाक मेळनाशिल्लें कालेचे 2 पार्ट जायी पूण आमच्या भाऊन एक विजन दवरून हे रस्त्याचे एप्रोच रोड आनी ओव्हरब्रिज दोन्ही करून आणि ओव्हरब्रिज एक आमकां सुंदरसो दिवन कालेकारांचेर भरपूर एक शुभेच्छा दिल्या आनी वर्षाव केला। डेव्हलपमेंट हो भाऊचें विजन खंयचें डेव्हलपमेंट करता आसतना भाऊ दृश्टिकोन हो फुडलो चित्ता भरपूर फुडलो एक 50 वर्सां फुडलो त्या विजना प्रमाणे काल्यान सगळे रस्ते आहा ते सुजीत जाल्ले आसा। उमेद जाता सांगपाक कितें जाणा की हे काम करता आसतना जशें आमच्या सरपंचान म्हणला की आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ताजें सदांच कशें आसा की आमचे वाटेन बॅलन्स ताजो हें आसा की सदांच तो कितें म्हणटा की जे पळय भाग आमचे गांवचे जे पळय भाग आसा न्ही खेड्याचे फॉर एक्झाम्पल आमच्या आतां सावड्डे मतदारसंघात धार्मीक तालुको कसो धरुया पूर्ण जितले तेणी पळय जे पळय आमकां पळय आतां आशिर्वाद दिला त्या कोतान हो रस्तो पळय तरी म्हाका दिसलें हांव विचारतालो तांकां आतां कितें कॉस्ट काय म्हणून तरी 2,25,00,000 रुपयाचो हो रस्तो हांगा फक्त कनेक्ट करपाक आमच्या कित्याक गांवांतल्यान जो पळय ओव्हरब्रिज जाला रेल्वेचो ओव्हरब्रिज हो आमी फाटीं तेजें उद्घाटन केल्लें आनी हें उद्घाटन केल्ले दिसा म्हाका दिसता म्हाका याद जाता माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन ऑल ओव्हर इंडियाक कितलेशा ब्रिजाचें उद्घाटन केल्लें वर्चुअल आनी त्या दिसा ह्या ब्रिजाच्या आमच्या कालेच्या ब्रिजाचेंय ओव्हरब्रिजाचें उद्घाटन जालें आनी आज जर पळयलें तर म्हाका दिसता सबंद मतदारसंघात सगळ्याक काम चालू आसा। केन्ना केन्ना कोणी आमचे फ्रेंड आहेत ते जायत सांगता आमकां जी गजाल आमी शहरांत पळोवपाक शकले ना ती आमकां सावड्डे मतदारसंघात पळोवपाक मेळटा। एक असोच लोकांचो कितें आसा उलो आनी आशिर्वाद आनी कितें दिल्ली जे पळय कितें शाबासकी जी पळय आसा आमच्या सरकाराक बीजेपीच्या सरकाराक गोंयाक हें काम आसता त्या खातीर म्हाकाय समाधान दिसता आनी हें सगळें काम जें जाता तेजें हांव श्रेय सगळ्यांक आमच्या हें आतां काले काम जाता तेजें कालेचे जे मतदार आसा कालेची जी पंचायत आसा कालेचे जे आमचे बीजेपीचे लिडर आसा तांकां हेजें सगळें श्रेय वयता कारण कित्याक तेणी सगळ्यांनी म्हाका परत एकदां रिप्रेझेंट करपाची ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी सरपंचान सांगलें त्या प्रमाणे उरलेली कितें जर कामां जर आसली जायत जाल्यार आमी ती मोठ्या उमेदीन करतले।